हांव इन्फंसियो पेरीस गांवान कोरमयेचो. ही कविता जावन आसा हांवें केल्लो नियाळ रचनेचेर आनी निसणटणाचेर. म्हजे कवितेचें नांव हांव प्रवादी न्हय. हांव प्रवादी न्हय. संवसाराचें निसणटण जाता काय दिसता. मनीस एकामेका कडेन झगडोन दीस सारता. दुसऱ्यांचो फायदो घेवपाक रातीचे दीस करता. मनीस जात चड तेंप थकची ना कशी दिसता. पूण हें म्हणपाक हांव प्रवादी न्हय. हिरणां आजून उडयो मारता रानांनी. नुस्तें आजून मेळटा आमच्या दर्यांनी. सोरोप उंदीर आपालिपा खेळटा आपल्या बिलांनी. आनी झाडां आमकां खोशी दिता आपल्या फोडा फुलांनी. ऑस्ट्रेलिया आनी ॲमेझोनियाचीं रानां लासलीं. जायत्या सुवातींनी बुट्टेन घरां बुडलीं. वायट मनशांक लागून तुटल्यो इनोसेंटाच्यो फामिली. संवसार सोंपतलो उरचो ना कोण सांगोंक ही काणी. पूण हें म्हणपाक हांव प्रवादी न्हय. कोंबो आजून साद घालता. जोरी आजुनूय व्हांवता. सुकणीं आजून गायता. सुर्या सदांच तकले वयर झगझगता. भुकेक लागून मरता लोक आमच्या संवसारांत. तोवांच्या बिर्यांनी घातली सगल्यांच्या काळजा मनान भिरांत. गोरमी इतली वाडली की रावचें दिसता जेलांत. आमची सगळी केल्ली तोजवीज वयतली दिसता व्हावांत. पूण हें म्हणोंक हांव प्रवादी न्हय. फुलां आजून फुलता आमच्या बागेंनी. सुकणीं पाखे उडटा अरोण्यां आनी दोंगरांनी. कुपां सुसेगाद भोंवता आमच्या मळबांनी. आनी पावस विसरोंक ना झोडोंक आमच्या शेतांनी. सोशल मिडिया आनी बातम्यो काडटा आमकां पिश्यांत. मंत्री आनी राजकारणी घालता दिसता आमकां फोंडांत. कोरोना दुयेंस आयलां आमच्या जगांत. लोक मरोन काबार जातले गांवांत तशें शारांत. हें सगलें म्हणपाक हांव प्रवादी न्हय. चोंद्रीम विसरना रात उजवाडावंक. शेतां भाटां चुकोना पीक दिवंक. खेती बंद करिना खेळूंक आनी हांसूंक. जनवारां विसरना जबाबदारेन आपल्या भुरग्यांक पोसूंक. मनीस सारको भियेला दुबावता आपल्या रोजनाराक. आशा ना ताका विस्वासान जियोपाक. दुयेंसानूच न्हय पूण मरता लोक भिरांतीन. जगपाची आशा दवरात. सकारात्मक जायात चिंतनांनी आनी उतरांनी. हांव कितें म्हणटा तातूंत सोत आसा जाल्यार ही म्हजी कविता शॅर करात. भिरांतीन जियेतल्याचो कॅर करात. हांव प्रवादी न्हय. हांव सादो मनीस. तुमी ह्या संवसारांत अंतर करपाक प्रयत्न करात. तुमी ह्या संवसारांत अंतर करपाक प्रयत्न करात.